नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां हेडलायन्स। पंचायतीक ऑक्युपन्सी लायसनाक निर्बंधाचे सर्क्युलर अधिकार नासतनाच पंचायत मंत्र्याच्या कायद्या भायल्या कारभाराचेर विरोधक आक्रमक। मंत्री म्हणटा पंचायतीक कोयराविल्याची करतले कायद्यान सक्ती। सरकाराची अर्ध्यावयर येणावळ चल्ली। खर्च, स्टाफाचो पगार, पेन्शन, रिणाचे व्याज भरूक 48% चल्ले। प्रशासकी खर्चाक मुख्यमंत्र्यान मांडले गोयचे अर्थीक सर्वेक्षण, ब्रेस्तारा बजेट। हे फावटी तरी वास्तवीक बजेट मांडात विरोधक बोटा दाखोवचे ना। बजेट कमिटीन केलो फाटल्या बजेटांचो पंचनामो। फाटले बजेट 18,000 कोटींचे, खर्च फक्त 8,000 कोटी। लायटीची बिलां वाडोवन लोकांच्या बोल्साक हात घालपाचो प्लान। विरोधी आघाडीचो दावो। जोड वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षाक फिर्याद। वीज मंत्री म्हणटात जो जशी लायट वापरता तशी बिलां। गोंय ओडीएफ जाहीर केलें खरें, अजून वाड्या वाड्यार सुद्धा टॉयलेटी ना। मुख्यमंत्र्याची कबुली। स्कीम दिली वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक। पावसा आदीं खंय गोंयभर 18,500 बायो टॉयलेटी। वाघ सांबाळपाक खासा यत्न जाय। टायगर रिझर्व कॉरिडॉर करात, प्रोटेक्शन फोर्स करात। विधानसभेत लक्षवेधी। मुख्यमंत्री म्हणटात तात्काळ लुकसाण भरपाईचो प्रधान मुखेल वनपालाक आतां अधिकार। मेर्शेचो पंच प्रकाशाचे दुबावीत मरणाचे केशीक वेगळेंच मोडन। आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण आरोप आशिल्ल्या विल्सनाचो प्रकाशाचे भयणीचे भुमिकेचेर दुबाव। आत्महत्यांनी खून, विल्सनाचो दावो। आनी कोच सर्जिओ लोबेराक परत हाडात। एफसी गोवा फॅन्साच्यो फातोड्ड्या स्टेडियमा भायर घोषणा। एफसी गोवा आड हैदराबाद मॅचीक लोबेराचे सपोर्टाक काळी टी-शर्टां घालून फॅन्स। पंचायतीक ऑक्युपन्सी लायसनां दिवंक निर्बंध घालपाचो सर्क्युलर काडपाचो मंत्र्याक अधिकार आसा काय म्हूण प्रस्न। माविन म्हणटा ना। उपरांत पंचायतीचो गैरसमज जाल्ल्यान सर्क्युलर फाटीं घेतला। कोयराविल्याची खंय पंचायतींक कायद्यान सक्ती करतले। बीडीओ पंचायतींक कितें सांगता ताची चवकशी करात म्हूण सुदिनाचे शिनाल। कायद्या भायल्यो गजाली करता म्हूण विरोधकांनी माविनाक उजरायलो। सर्क्युलर फाटीं घेतला आतां बुधवारा। This is very much the answer. Why he is getting so excited? License दिवपाक, occupancy दिवपाक, permission दिवपाक पंचायतीचो पावर आमी काढून घेता। तरी आसतना पंचायतीन एक गैरसमज करून घेतलो। आमी त्यांचे पावर काटलेल्या भाशेन। पण we paid heed to that misunderstanding of the पंचायत that आमी पावर काढून घेता म्हणून। त्यांचो पावर तांकां गैरसमज देखून जाल्यार आमी सर्क्युलर इश्यू करून हे आमी दोन्ही सर्क्युलर इश्यू केले ते आमी रद्द केले। ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग। सरकारान कट्टेत नाक बुडयले हे खरें, हे सामकें खरें। कारण एक्टांत ते ना आनी ते घालपाक जाय हेंय ताणें मान्य केलें। आनी कित्याक आयलें आनी बीडीओ सरपंचाक कितें सांगताले, इन्क्वायरी करुया, हाय पावर इन्क्वायरी करुया, बीडीओ सरपंचाक कितें सांगताले ते हे खंय तरी बंद जावपाक जाय कितें चल्लां तें। म्हाजो प्रश्न असो आशिल्लो की तुका पावर कोणी दिली? एक्टांत आसा हें, तूं तें करता तें आमकां मान्य आसा। हू गेव यू? एनजीटी गेव यू पावर? एकट्याय डिपार्टमेंटान तुजे कडेन पावर ना आनी तूं तें सर्क्युलर इश्यू करता। देर इज तो गार्बेज मिनिस्टर थंय बसला, ताका जाय तें करूं दी, ताका पावर दिल्ली आसा। Government was fully within its power. I was fully within my power. Administratively, such a circular can be issued. हातून एक क्लियर दिश्टी पडटा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर इनकॉम्पिटंट आसा म्हणून, की ही इज नॉट एबल टू इन्स्पायर्ड ऑफ हॅव्हिंग फायन्स, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, ही इज नॉट एबल टू इम्प्लिमेंट इट। इलिगॅलिटीज वाडत आसा। 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट जाता, बारीक बारीक स्ट्रक्चर ओव्हरनाईट उबे जाता। मिनिस्टराच्या नजरेक सुद्धा स्वतः हाडून दिले, आज पर्यंत एक्शन जायना। इंजिनियर जाल्ले भुरगे आज गाड्यांचेर पाविल्ले आसा पोट भरपाक, मोबायल गाड्यांचेर। तुज्या एक्टांतले तूं काम करूंक सोदना आनी विदाउट द एक्ट यू वॉन्ट टू एक्ट ऑन अ थिंग विच इज नॉट इन द एक्ट। ताणें सांगलें की सर्क्युलर विड्रॉ केला म्हणून। Has circular been sent to all the panchayats? Have all the panchayats received this circular? Sir, Speaker sir, I would like to lay on the table of the House
द सर्क्युलर विड्रॉल सर्क्युलर. सरकाराचो अर्ध्यावयर येणावळ खर्च, स्टाफाचो पगार, पेन्शन, रिणाचें व्याज भरूक येणावळ वाडिल्ल्यान पोरपरस आंकडो खंय मातसो देंवला. येणावळ खर्चाचें टार्गेट 11,739 कोटी, 27% पगाराक, पेन्शनाक 12%, रिणाचें जूर भरूक 13%. उरिल्ले 48 चल्ले प्रशासकी खर्च, जायराती, प्रकाशन हेर गजालींक. दिल्ले म्हायती प्रमाण GDP वाडीचें टार्गेट पोरू भशेन 9%. गोयचें अर्थीक सर्वेक्षण. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ब्रेस्तारा बजेट मांडटा. आदल्या सांजे बुधवारा ताणें इकॉनॉमिक सर्वे विधानसभेत दवरलो. सरकाराची येणावळ खंय वता ती सरकाराचे अर्थीक सर्वेक्षणांतल्यान स्पश्ट दिसता. वर्स 2019-20 खातीर 11,739 कोटी येणावळ खर्चाचे टार्गेट. राज्य कर येणावळीत 9% वाड. केंद्रीय कर परताव्याचे येणावळ 12% वाड. सरकाराचो 52% येणावळ खर्च. पगार, पेन्शन, रिणावेल्या जुराक 6,104 कोटी. 27% खर्च, पगार आणि 12% पेन्शनाचेर वता. आदल्या रिणांचे जूर भरूंक 13% येणावळ चल्ली. उरिल्ले 48% प्रशासकी खर्च, जायराती, प्रकाशन आणि हेर गजालींचेर. आता पळयात GDPची सद्यस्थिती आणि बँक डिपॉझिटांची परिस्थिती. 2018-19 GDP वाढ 9.82% आशिल्ली. 2017-18 GDP वाढ 11.8% आशिल्ली. 2018-19 ती 9.82% जाली. 2019-20 टार्गेट अदमास 84,798 कोटींचे, वाढ 9.53%. गोंयांत 53 बँकांच्यो 824 शाखा, तातूंत डिपॉझिटां पावली 78,704 कोटींचेर. फाटल्या वर्सा परस 6,272 कोटींनी डिपॉझिटां वाडली. मुळाव्या उत्पादन आणि सेवा मळाचो GDPत वांटो पळयात. मुळाव्या क्षेत्रात 2017-18 8.82% वाढ आशिल्ली. ती 2018-19 7.11% जाली. जाल्यार उत्पादन 56.84% आशिल्ले, ते 60.54% जाला. 2017-18 सेवा 34.94%, ती 2018-19 32.35%. हे अर्थीक सर्वेक्षणाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ब्रेस्तारा फुडल्या अर्थीक वर्साचे बजेट मांडटा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मुख्यमंत्र्यान वास्तवीक बजेट मांडचें. विरोधकांक खऱ्या बजेटाचेर कांयच हरकत आसची ना, कोण बोटां दाखोवचो ना म्हूण बजेट कमिटीन स्पश्ट केलां. फाटलीं 2 वर्सां फक्त सादारण 31.5% बजेट सरकार उजार करूंक पावला म्हूण बजेट कमिटीचो अध्यक्ष विजय आनी आलेक्साचो दावो. फाटलें बजेट 18,000 कोटींचें, खर्च जाला फक्त 8,000 कोटी. 31.5% युटिलायझेशन 1890. आतांच्या हाजेर जर पळोवंक गेलो जाल्यार ऑलमोस्ट द फिगर इज सेम. सो वेर इज द मनी गोईंग? इज बी ट्रुथफूल. डोंट शुगर कोट एनीथींग. खरें जें कितें आहा तें मोकळेपणान सांग. आमी तुका कांय म्हणना, पूण खरें तें सांग. ना जाल्यार अशें दिसता की तिजोरेक उंदीर लागला. आतां तर काल आमी तें सारकें बसून चॅक केलें आनी बरे मनशाक घेवना. 24,998 म्हळ्यार 25,000 कोटी जाले. 16,000 खंय आनी 25,000 खंय. पर हें डेट न्ही. डेट म्हळ्यार कितें? पयशे घेतल्या तुमी. आतां आमी मागता खंय मोडल्या तें मरे. मोडल्या ते सारको अकावंट मेळना. बिकॉज आनी गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंटाक संवय लायल्या फट मारपाची, फिगरां इन्फ्लेट करून दाखोवपाची. हांव सांगता व्हडलो घोळ आहा फायनान्सान. Let things be clear. Let the chief minister say we can't do work anymore. We are not going to shoot him for telling the truth. Opposition, forget politics. Reality has to come into being now. आनी एक कितें आला न्हू. Now, if you go to see the figures that are available, it will not cross even 8,000. Now, if this is the state of affairs, हांव जे आसा आमच्यो स्टँडींग कमिटी ज्यो आसा तेजे चॅरमॅन किंवा मेंबर जे आसात हे मिटींग जाल्या उपरांत प्रेसाक वयता. तशें वयचें न्ही, ही तांकां शिटकावणी. कित्याक अनलेस ऑर अंटील ही प्रोड्यूस द रिपोर्ट ऑन द टेबल ऑफ द हावस, ही शूड नॉट गो टू द प्रेस. फाल्यां कितें सभापतीन फाल्यां एक्शन घेतली हे जावपा नाका म्हणून तांकां शिटकावणी हेज्या फुडें अशें करचें न्ही.
सरकार फाटल्या दारान लायटीची बिलां वाडून सामान्यांच्या बोल्सांक हात घालता म्हूण विरोधी आघाडीचो दावो. आमदार दिगंबर कामतीचे फुडारपणान आघाडीन वीज नियामक आयोगाचे बसकेक वचून अध्यक्षा कडेन फिर्याद केली. दिल्ली प्रमाण पयले 200 युनिट फ्री कित्याक दिना काय म्हूण कांय लोकांचो प्रस्न. वीज मंत्री म्हणटा अशें कांयच ना, जो जसो लायट वापरता ते प्रमाण बिलां. बॅकडोर एंट्री घेवन डॉमेस्टीक टॅरीफ वाडोवपाचो प्रयत्न करतालो. इनफॅक्ट सगळे टॅरिफात अशें केलां की पयलीं टॅरीफ कशें आसतालें 0 to 100 एक रेट, 100 to 200 वेगळो रेट, 200 to 300 वेगळो रेट, अशे रेट आसताले. म्हाका जर म्हजें जर युनिट 300 जालें जाल्यार म्हाका पयले 100 युनिटांक तो रेट लागतालो, दुसरे 100 युनिटांक दुसरो रेट लागतालो आनी तिसरे 100राक तिसरो रेट लागतालो. अशें ती नॉर्मल आसताली. पूण फाटल्या दारांतल्यान ही टॅरीफ हायक हाडटा हाजेर आमचो आमी ऑब्जेक्ट करतात. वी आर प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट दीस. नॉर्मल मनीस 400 युनिट सहज यूज करता विदाउट युजींग एनी लक्झरी. सो ताका कितलो त्रास जातलो ह्या सरकाराची म्हाका दिसना विचार सुद्दां आसा सर्वसामान्य मनशाक. फक्त म्हणटात बारीक समाजाचो सरकार म्हणून. तुम्ही ते पयलीं काडा मरे. दिल्लीक फ्री दिता आमकां कित्याक दिले? अरे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणजे कितें तूं सांग मरे ते नाल्यार अंडर सेक्शन जे शो करपाक गेल्ले आनी लोकांनी ताका उश्यो घातल्यो कित्याक ते डायरेक्ट पयलीं गेले आनी लोकांक बायपास केले. म्हणजे लोक म्हणपाक तुमी कशे पयलीं घेतले. हे फक्त फेसबुकार घालून शो करपाक गेल्ले, हेका कांयच अर्थ ना. आतां आमी कितें केलां 400 वयर गेले जाल्यार डायरेक्ट 4 रुपया करपाक जाय. हे स्लॅब तांकां कशे मेळटले? हे स्लॅब केल्या ते हे लोकांक लावन केल्ले आसा जे 100 युनिट आसा इन्कम टॅक्स दाखयला ते भशेन आनी ते आज रिप्रेझेंटेशन दिला ते उलटे म्हणटा हे सारकें न्ही. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या लिडरांनी काडपाक जाय ते कितें उलयता ते. आमी 1 रुपया टॅरीफ 1 पैसो टॅरीफ डॉमेस्टिकाचे वाडोवंक ना, हें क्लियर आसा. आनी लोक जे कंज्यूम करतले ते कंज्यूम आतां म्हाज्या घरा कडेन 300 युनिट केले जाल्यार 2 रुपया 65 पैसे फारीक करपाक जाय. 400 युनिट केले जाल्यार 4 रुपया फारीक करपाक जाय. असो टेलिस्कोपीक आमी काडलेलो आसा. इज रॉंग. कित्याक हे स्लॅब जे केल्ले आसा जशें दिल्ली दाखयता आतां दिल्ली गव्हर्मेंटान फ्री केला. कितें केलां? 8 रुपया करया आमकां कांय प्रॉब्लम ना. हे आनी हांव फक्त दिगंबराचें कितें उलयता. दिगंबर इतले वर्सां पावर मिनिस्टर आसतना तेजी परिस्थिती पावर डिपार्टमेंट कितें आशिल्ली जाल्यार तेजी हांव व्हायट पेपर थोड्या दिसांनी काडटलो आनी तुका दिता. पूण आमी जें काम करता जर आमचें चुकता जाल्यार तूं आमकां बापूय कसो येवन सांग की हें सारकें न्ही, अशें केलें, हें जातलें, तूं अशें कर. पूण हे वचून फेसबुकार घालपाचो, फोटो काडपाचो आनी लोकांक बेश्टें पब्लिशी करपाचें हें करचें न्ही अशी विनंती करता. गोंय ODF जाहीर केलें खरें, मात अजून वाड्यार सुद्दां टॉयलेटी ना. मुख्यमंत्र्याक कबूल. गोंयभर 18,500 बायो टॉयलेटी मागल्यात. पावसा आदीं सगळ्यांक टॉयलेटी दिवपाचे यत्न. 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक कंत्राट दिला. 472 टॉयलेटींचें काम चल्लां म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. इतलो तेंप स्कीम पंचायत खात्या कडेन आशिल्ली, आतां वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक दिल्या. गोंयभर सगळ्यो 472 बायो टॉयलेट वर्क इन प्रोग्रेस. टॉयलेट 472 वर्क इन प्रोग्रेस. कितली कंप्लीट जाल्यो? वर्क इन प्रोग्रेस. इट इज वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज सगळे कडेन हूंय जे डिमांड येयला लोकांनी मागला आमी दिता. 2500 हे लोकांनी डेपोजीट केले. आनी खंय करप संडासां ओपन? तांकां टॉयलेटी ना, पयशे डेपोजीट केले, सगळें केलां. हे सगळे SC ST OBC हे लोक सगळे कितें करप हे लोकांनी? तुम्ही सांगता SC ST कोण उरला तांकां सगळे आमी बांदून दितले. आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला. ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला हाजो अर्थ प्रत्येकाच्या घरा कडेन टॉयलेट अजून दिवं ना हें आमी मान्य केलां. आमी ज्या जाग्यार एखाद्या जर वार्डात पंचायतीच्या 12 जाणांनी टॉयलेट मागलेलो आसत आमकां ओपन डेफिकेशन स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ली. कारण म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्टेटी ज्या जाग्यार गांवांत एक टॉयलेट आसलेल्यो सुद्दां डिक्लेअर केल्ल्यो. सो दॅट आमी वाड्यार एक टॉयलेट घालून ताका GI ताचो ट्रॅकिंग सिस्टीम आसता ती घालून तो ओपन डेफिकेशन फ्री जरी आमी डिक्लेअर केलें येता ते आतां पर्यंत 18,518 टॉयलेट आमी दिवपाचे आसा. ओके, ऑल टुगेदर इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आतां पर्यंत 472 टॉयलेट दिल्या. तुम कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसात. 4 कॉन्ट्रॅक्टर 12 तालुक्यांनी एट अ टायम काम सुरू केलां
हांव ताका प्रायोरिटीचेर जाय जाल्यार तुमच्या कुट्टी खांडेपार पंचायतींत प्रायोरिटीचेर घेवपाक लायता. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमकां एप्रील मे म्हयनो वयतलो, बट अंदू पावसा पयलीं मॅक्झिमम सगळ्यांक जितक्या जाणांनी एप्लाय केला म्हणजे 18,518 लोकांक पावसाच्या पयलीं टॉयलेट इंडिविज्युअल टॉयलेट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी दिता. आय विल ब्रिंग द कॉन्ट्रॅक्टर अँड इंट्रोड्यूस यू. तुका सगळे तुजे उरला तितले टॉयलेट स्टार्ट करतो आनी SC आणि ST हाज्याच खातीर फक्त 1,000 रुपीज, फॉर रेस्ट ऑल अदर्स 2,500. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. गोंयचे अभयारण्यांनी वाघ सांबाळूंक खासा यत्न जाय. टायगर रिझर्व कॉरिडॉर करात, टायगर प्रोटेक्शन फोर्स करात. विधानसभेत लक्षवेधी. मनीस रानवटी जनावरांचो संघर्ष बंद जातलो जाल्यार थंयच्या फामिलींचें पुनर्वसन जाय म्हूण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा तात्काळ लुकसाण भरपायेचो अधिकार प्रधान मुखेल वनपालाक आतां दिला. गोळावळीच्या धनगरांचे पुनर्वसनाचोय यत्न चल्ला. Anxiety in the minds of the people of Goa with regard to the recent case of deaths of tigers in the state and the action taken by the government in safeguarding the lives of these animals and residents of the area by tackling the issue of human-wildlife conflict. एलिफंट कॉरिडॉरांत गेला आनी तांणी एलिफंट कॉरिडॉरांत कितें केलां 3x3 सारको सरावंडींग एरियेक नालो कसो तयार केला, म्हणजे ते देऊन वयर चडूं शकना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा, आमचे कडेन जावचे ना ह्यो गोश्टी आमी तकलेन दवरुया, पूण वाय नॉट वी शूड ट्राय फॉर दॅट. Clear cut case of destroying of wildlife and the national animal. Now who is responsible for it? Kai action na? Are we going to say what Bob Churchill says? Gayen, Wagamal, Gayen, Agan, Gaye Malmud, Waganian Chodishni? Wa Shirak Gormita, Churchill, एक minute. तुका तरी कशें आसा हांव कितें उलयलें तेजें चिंत. तूं कशें आसा जाल्यार हांव उलयलें तेजें चिंत. म्हाका कशें आसा हांव उलयता. स्पीकर सर म्हाका कशें आसा हांव उलयतां. गाय जो तर मेली तेका कॉम्पन्सेशन दीन तेका शिफ्ट करपा जाय आसलें इमिजिएटली. इतले जाण रेडी आसत विलिंगली जाल्यार वी आर रेडी टू शिफ्ट देम. हें काम जें आसा हें ऑलरेडी आमी चालू केलें. शक्यतो MOF मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट हांचो मदत घेवन आमी बाउंड्रीज डिमार्केट करून ज्या ज्या जाग्यार विलेजीस आसा त्यो बाउंड्रीज पयलीं डिमार्केट करता. हाज्या फुडें म्हणजे ज्या टायगर डेथ जाली ताज्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त केल्या आनी अगेन द फ्लोर ऑफ द हावस जी घडे डिपार्टमेंटा कडल्यान काही चूक जाल्या आसत हांव ना म्हणना, पण अशा पद्दतीची चूक परत डिपार्टमेंटा कडल्यान केन्नाच जावची न्ही हाजी इन्स्ट्रक्शन्स आमी दिल्या आनी फुडें ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ हें करपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट सगळी प्रिकॉशन्स घेतली हाजे हांव एश्युरन्स दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. PWDत 4 वर्सां वयर कंत्राटाचेर आशिल्ल्या 1700 कामगारांक सोसायटीत घेवन तांचे मिनिमम वेजीची वेवस्था करतले. 5 वर्सां जाल्ल्या सगळ्या खात्यांतल्या कंत्राटी कामगारांक रेग्युलर करपाचेरूय सरकार धोरण स्पश्ट करतलो. मुख्यमंत्र्याचें उतर. आदल्या सरकारान अशा कंत्राटी कामगारांक रेग्युलर करपाचें उतर विधानसभेत दिल्लें म्हूण लक्षवेधी. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people working under contract for 5 years and above in departments like PWD, IT, etc. The workers under contract were given assurances by the late Sri Manohar Parrikar in the House regarding creating a policy and regularizing them as permanent employees. The same assurances were given by Dr. Pramod Sawant and also ministers like PWD Minister Sri Pavaskar in terms of regularizing the people. गेली 20 वर्सां म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात आनी जवळपास तांकां मिनिमम वेजीस सुद्दां मेळना. आय एम अवेर ऑफ इट. तांकां 6,000 रुपया मेळटा, कॉन्ट्रॅक्टराक 9,000 रुपया मेळटाले मिनिमम वेजीस. तांकां 6 म्हयने पगार मेळना. म्हाज्याय मतदारसंघात जवळपास खूब भुरगे आसा, सगळ्यांच्या मतदारसंघात अशे भुरगे आसताले जे स्पेशली PWD वॉटर सप्लायन काम करताले. बट द फर्स्ट डिसिजन वी हॅव टेकन म्हणजे आमी ते अनाउन्सूय करताले की PWD सोसायटीन जे भुरगे आशिल्ले सगळे नॉट सोसायटी ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस PWDन जितके भुरगे आशिल्ले एक्झॅक्टली नंबर इज 1,722 समथींग. ह्या सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे तांकां थोड्या जाणांक खरें 4 वर्सां जाल्ली. पयलीं डिसिजन 5 वर्साचें आशिल्लें, बट 4 वर्सां जाल्यार तांकां सुद्दां वन टायम आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे PWDन हाज्या फुडें केन्नाच घेवचे ना. ह्या सगळ्या भुरग्यांक वांगडाच काडून आमी सोसायटीन घालता. सो दे विल गेट द मिनिमम वेजीस तांकां मेळटल्यो.
ओके. आनी दुसरो उरलो विशय 5 वर्सांनी एबाव जे जितके सगळे आसात त्या भुरगे आमी टप्प्याटप्प्यान ताचो विचार करता. हांव तेजी अनाउन्समेंट जी आसा फाल्यांच्या म्हज्या बजेटाच्या स्पिचीत जातली. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण आरोप आशिल्ल्या विल्सन गुदिनान हे केशीक वेगळेंच मोडन दिलां. प्रकाशाचो खून जाला आनी ती आत्महत्या म्हूण दाखोवपाचो यत्न चल्ला म्हूण ताचो आरोप. ह्या प्रकरणात प्रकाशाची भयण अक्षयाचे भुमिकेचेरूच गुदिनाक दुबाव. गुदिनाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर अक्षयाचे हस्तक्षेप याचिकेचेर निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाचे दुबावीत मरणाचे केशींत आरोप आशिल्ल्या विल्सन गुदिनाच्या अटकपूर्व याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जाली. ते पयलीं हायकोर्टान अटकपूर्व जामिनाक विरोध करपी प्रकाश नायकाची भयण अक्षया गोवेकाराचो आर्ग्युमेंट आयकलो. अक्षयाच्या हस्तक्षेप याचिकेक हरकत घेतना गुदिनाच्या आदोगादान अक्षयाचे भुमिकेचेर दुबाव घेतला. What the prosecution or what they are trying to say now is that this is a case of a suicide, and it is suicide because what is connecting me to the suicide is that those 3 messages which were typed within 1 minute. You look at the flip side, it's either a homicide or a suicide. Now suicide is because of the message. Let's keep that aside and let us check whether it is now, whether it could be a homicide or not. Now the complainant who is seeking to intervene in this matter was the first person to reach the site where the body was, that is the scene of offense. And the complainant's first version or the description of the body and the condition of the room was, she says that she saw her brother with a bullet wound on his temples. This is also documented by the post-mortem report that there is a bullet wound here. Now we all know that when you shoot a gun, it is not rocket science. We all know that when you shoot a gun, the gun recoils. The gun has to move this way. So if that deceased has shot him, then he dies with the shot, but then because of the force of the gun, the recoil, the gun should move out this way. Now the intervener describes this scene when she entered it immediately after the death. So maybe she's been at the spot within 4 minutes or so, and she describes it saying that the hands of the deceased were under a blanket. Then there was a gun on his chest over the blanket, and thereafter on top, on somewhere on his stomach was the phone. How is this possible? If the man has shot him, how could his hands go under the blanket? How could the gun reach on the chest? With the recoil, it should fall elsewhere. Plus, a very vital aspect which the police needs to investigate here is that house was on a domestic surveillance by CCTV. 2 days before the incident, all the CCTV cameras are put off. Who should do it? Or why should it happen? So now this angle also has to be investigated by the police. Merely because somebody says it is a suicide or it is made to look a suicide, it does not necessarily mean that the police could go and arrest me. Let them investigate this line. First them find out whether all these 3 messages can be typed in 1 minute. दोन्ही वटेचो आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान अक्षयाच्या हस्तक्षेप अर्जाचेर निकाल राखून दवरला. हस्तक्षेप अर्जाचो निकाल दिल्या उपरांत कोर्ट विल्सनाची बाजू आयकतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ताळगांव सांताक्रूज वाठारांत 5 ते 6 गोरवांक कोणे तरी बरीच मार बडयक करून आनी तलवारीन जखमी केल्यात. चडश्यो गायी. तांचे फाटीर आंगार बाकी कडेन मोठे मोठे घावे जाल्ल्यान ती रक्तबंबाळ जाल्यात. ह्या सगळ्या गोरवांक ध्यान फावंडेशनान रेस्क्यू केल्यो. अशे तरेन गायांक मार बडयक करता कोणीय दिसलो जाल्यार पुलिसांक कळोवचें म्हूण फावंडेशनाचो उलो. In the past 1 week, there were several cases all of a sudden reported of injured cows in the area of from Bambolim, Talegaon, Donapola. That's the roads which connect all these 3 areas. Like generally in a month you can say there are 4-5 injured cows always picked up from these areas. But then there was a sudden shot in the number of injured cases in last 1 week. Like apart from the normal usual injuries which are due to the road accidents, this was a sudden, and the injuries were of a different kind. It looked like they were intentionally stabbed. The kind of injuries in the bodies of each of these animals. A lot of residents, many residents from those areas of Donapola, Bambolim, Talegaon, they said it's someone who's doing it
and they had made police complaints also. I think 2 of them had made a police complaint regarding this matter, and so they needed a help to rescue these cows. We have a treatment shelter for cows in South Goa, in Betul. So we sent a cow ambulance from there to this area, and after 3-4 days of attempts, we were able to almost drop the 6 injured cows so far. And these cows which we have already picked up, they are under treatment in our Gaushala and are recovering well. काल रातया माजोड्ड्या एकल्याचेर सुर्यान हल्लो फ्लॉयड फेर्नांडीस म्हणटा ताचेर हल्लो जाला. माजोड्डेचो एकलो इजाक म्हणटा ताणें हल्लो केला म्हूण कळटा. कोलवा पुलिसांनी ताचेर FIR केला आनी सांजे ताका अटक केल्या. फ्लॉयडाक हॉस्पिसियोत घाला. कित्याक लागून हो प्रकार दोगांय मदीं घडला तें अजून कळिल्लें ना. माजोड्डा आनी तो तेन्ना तेगे फ्रेंडाक घेवन येयलो आनी डायरेक्ट येवन झगडपाक लागलो. म्हज्या हांगा येयलो. सो म्हज्या हांगा येता हांवें तेजे हात केलो. तेणें फाटल्यान तेगे भाव येयलो आनी म्हजी मूठ मारली. सो हांव टर्न जावन तेका उलोवपा वयता तेन्ना हांवें येयलो आनी म्हजी सुरी मारल्यो. अशें करून 3 सुरी मारल्यो. सुरी मारलो आनी कळ्यान धांवलो. म्हगे फ्रेंड कळ्यान सगळे तेंका खबर ना सुरी मारलो काडटाली 8:30. सो ते म्हगे फ्रेंड तेजे फाटल्यान धांवले सगळे आनी तेन्ना म्हगे दाडाक कॉल करून पयलो. तेन्ना दाडाक कॉल करून येयलो आनी सोमतो म्हाका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. कितली स्टिचीस मारली? खबर ना. डॉक्टरान एटलीस्ट 45 मिनट्स केले स्टिचीस मारपाक. एटलीस्ट मोर दॅन 40 स्टिचीस. तूं त्या मनशाक वळखता? हय हांव तेका वळखता. नांव कितें? आयझॅक फ्रॉम माजोड्डा. आयझॅक फ्रॉम माजोड्डा. तो कितें नेबर कितें? ना तो असो भुरगो हांव ते केन्ना जाप कोना तेजे तोंडा पसून ना. तो हें सांगू भायर सो येयला आनी तो एका येयला आनी म्हाका 2-3 फावटी मेळ्ळा. अशें करून बेश्टो मेळ्ळा आनी तो म्हाका फोकाण मारता. सो तूं कितें वयता म्हाका गाडी बी मारता बेश्टो अशें करून. हांव थिंग रावले तेगे फ्रेंड आहले 4-5 जाण. हांवूय आहलो. येयले 4-5 जाण येयले बरोबर करून तेगे भाव आयझॅक आनी सिडनी एरकूल आनी ते 2-3 जाण तेगे भाव ते येयले आनी जालें. हांव तेका उलोवपा लागलो गाडी मारला लागलो. गाडी मारल्यार फ्लॉयडा तेंको लागलो. हांवें म्हळ्यार आडायले सगळे आडायले. जालें तेंगे मातशें कितें जालें आनी ग्रावंडाक गेलो धांवन येयले आनी ते पडे दोग जाण तेगे भावान दोग पडे आनी आमी वयर हाडावपाक गेले कोणी आनी हाटले येयले ती सुरी मारली सोमतीची. एक मारली तेका कळना बाबा कळना म्हणून दुसरी मारली सुरी तेका तेदांय कळना. तिसरी मात्र तेका कळ्ळें धाडा म्हणला सुरी मारल्या म्हणून तेदो सुरी मारल्या आनी तो धांवलो. कुडचड्यावेलें खेळां संकुलाचें काम केन्ना तडीक लागतलें काय म्हूण थळाव्यांक प्रस्न. काम स्लो चल्लां हें थंयचो मंत्री आमदार निलेश काब्रालाकूय कबूल. कुडचड्यार एक मल्टी फॅसिलिटी एक अशें कॉम्प्लेक्स येता स्पोर्ट्साचो आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतके आहा की तितूंत वेगळे स्पोर्ट्स जे आसा तितूंत सगळ्यो फॅसिलिटी थंय मेळटल्यो आनी आमकां इतकें दिसता की जो कॉम्प्लेक्स आसा तो बेगीच्या बेगीन जावचो जेणे करून आमचे जे हांगचे लोकल भुरगे आसा तांकां एक हांगसर एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो किंवा हांगसर एक जागो मेळटलो की आपले एक प्रॅक्टीस करपाक किंवा आपले टॅलंट दाखोवपाक. केपें सांगे आनी धारबांदोडा ह्या 3 तालुक्यांक म्हाका दिसता कुडचड्यार फिजिबल अशी लोकेशन आसा आनी हातूंतल्यान हे 3 तालुक्याचे खेळगडे हांगा येवन बऱ्यांतले बरें आपलें प्रदर्शन दाखोवंक शकतात आनी एक तांकां फॅसिलिटी ही यूज करूंक मेळ्ळ्यार हातूंतल्यान बरे खेळगडे निर्माण जावंक शकतात. सो आमचो हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाटल्यान हांगा आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. सो तातूंत भितर ग्रावंड आसा. सो ग्रावंडाचें मेंटेनन्स जावप खूब गरजेचें. ग्रावंड जो मातसो वयर सकयल जाल्लो आसा तो मातसो जाता तितलो बेगीन जावचो अशी आमची एक मागणी आसा एक स्पोर्ट्समॅनाची. कारण केन्नाय कितें जालें जाल्यार इंजरी जावपाक शकता आनी ग्रावंड बरो आसलो लच ग्रीन आउटफील्ड आसली जाल्यार डाय मारपाक फिल्डिंग करपाक सगळे स्पोर्ट्समॅनाक आवडटलें. आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुडचड्यार एक बरोसो बांदता. म्हाका मनोहरबाईन तेन्ना हेल्प केल्लो इन्वेस्टिगेटीव फायनान्शियल सँक्शन दिवपाक आनी 44 क्रोराचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. काम मातशें स्लो चालू आसा. हांवें ऑनरेबल CMाक आनी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला ते मातशें बेगीन करून घेवचें म्हण. सो फिजिकली म्हाका दिसता एक एंड ऑफ दीस इयर नाल्यार बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट इयर अशें जावपाचें अशें संभावना दिल्ली आहा. आतां स्ट्रक्चरल वर्क चालू आसा मागीर इक्विपमेंट येवपाक जाय. सो बाय द एंड ऑफ दीस इयर ऑर बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट इयर हें कंप्लीट जावन आमी लोकांक पोजिशनां आमी यूज करपाक आमकां ते दितलो.
बोर्डाचे 2018 कंप्लीट म्हणल्यार 1.5 वर्स बेश्टे गेले आसले. ना 2018 कितें जाता खुबशे मेन चेंजीस जाले ते थंय जे डिझायन ओरिजिनल आशिल्लो तो चेंज जालो. सर्जिओ लोबेरांक परत हाडात म्हूण FC गोवाच्या फॅन्सांनी फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमा भायर घोशणा दिल्यो. FC गोवा आड हैदराबाद मॅचीक कोच सर्जिओ लोबेराक सपोर्ट दाखोवंक फॅन्स काळी टी-शर्टां घालून आयिल्ले. लोबेरांक काडलो म्हूण सगळ्यांकूच शॉक. Totally heartbroken. Though we support our team, we are here just to protest, to show that we still love Sergio. He was unceremoniously kicked out from the team, and without him, FC Goa is nothing. He has built up this team for the last 3 years, taken us to the pinnacle when we are all set to win the AFC Cup as well as the league, ISL League. And I just have this to the management. Give us a reason why you all kicked him out. Bring him back. You can hear one voice going in the Fatorda Fortress. We want Sergio back. He is the man who deserves to be back. He is the man who deserves to be with his team because he is the soul. He is the one who has built this team for the last 2 seasons, and all his hard work is gone in vain. They don't even have a small respect for him to give him a formal farewell at least. There was no even formal farewell for him. Anything was where they could have taken the decision once the season was over, whatever the reason might be. This is not just the reason at this time to sack Lobera at this time. Or you should have just waited for another 1 month. It's just a matter of 3 games and 2 games, total 5 games. You should have waited till that time, but you are not done so. So you are not suited to run the club. There are many Goans who are ready to take this club. And quite frankly, we need transparency from the owners as to what really went on. Because if you don't have fans, you don't have a football club. And these fans deserve to know what really happened. Yes. Come on, FC Goa, you can still do it. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.